बेसीक इश्यू तांचो असो आहा की बर्थ नंबर 10 आनी 11 म्हणटा तो मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन तो प्रायवेटायज केला आनी डेल्टा म्हणटे मंगळूरच्या कंपनीक दिला. सो गोंयचे जे स्टीवडोरर आहा आनी गोंयचे जे धंदेकार आसात हे आतां रस्त्यार पडटले. तांचे लायव्हलीहुडाचो हो इश्यू आसा. तांचे कोतान 1200 लोक एफेक्टेड जातले आनी हे स्थानीक गोंयकार कित्याक दीस बर्थ हॅज नाव बीन प्रायवेटायज. आतां हाजो अर्थ असो घेवं येता आमच्यान सारांश असो करूं येता की MPटीन आज मुर्मुगांव हार्बरान कितेंच वस्त सरकाराच्या हातान उरूंक ना. सगळें प्रायवेटायज करून उडयलें. सो स्थानीक लोकांक आनी गोंयच्या सरकाराक गोंयच्या हार्बरान वास्को हार्बराचेर कांयच पावर ना, तांचे कांयच हातान ना आनी ते रस्त्यार पडटा, तांचे लायव्हलीहूड वता आनी देरफॉर दे नीड एन इंटरवेन्शन. दे नीड एन इंटरवेन्शन दॅट कितें तरी करून म्हणजे लायव्हलीहूड सेव्ह करचें. आतां हो मॅटर इज बेजिकली अ मॅटर ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनी म्हजो आर्ग्युमेंट असो आहा की जेन्ना मुर्मुगांवचो आमदार बाब संकल्प आमोणकरान होच इश्यू असेंब्लीन रेज केल्लो तेन्ना आमच्या सरकारान गोंयच्या सरकारान हात वयर काडिल्ले. म्हणल्यार गोंयचो सरकार जो डबल इंजीन सरकाराच्यो खबऱ्यो उलयता तेन्ना तांणी हांगाच्या इंजिनाक वयल्या इंजिनाक इम्प्रेस करूंक जाय, कन्विन्स करूंक जाय की बाबा आमचे स्थानीक लोकांक एफेक्ट जाता आनी हें करूं नाका म्हणून. हें जर तुमच्यान करूंक जायना जाल्यार आमी वी वील हॅव टू फायट दीस आउट. हू इज द पर्सन हू इज टू फायट इट आउट? इट हॅज टू बी द साउथ गोवा MP कित्याक तो थंय आसा आनी ही हॅज टू रिप्रेझेंट दीस केस विथ द शिपींग मिनिस्टर सोनोवाल. सो ताजे खातीर हांव कॅप्टन विरियतो फेर्नांडीसा कडेन हांव टॅलिफोनिकली उलयलो आनी ह्या स्टीवडोरांक सांगलां आनी ते लोकांक सांगलां की तुमी वचून म्हारलीक खासदाराक तुमी मेळचें आनी ताजे कडेन हो मॅटर एस्केलेट करचें. आमची सॉलिडेरिटी तांचे बरोबर आसा कित्याक ते स्थानीक गोंयकार आहात. त्यांचो आमदार कमी पडला दिसता खंय तरी. ना, आमदार कमी पडला अशें हांव म्हणूंक सोदना. आमदारान हो इश्यू काडिल्लो पूण सरकार कमी पडटा आनी डबल इंजीन गोंयचे जनतेक फेल करता हो सारांश. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.